बेतकी खंडोळा पंचायतीची आयतारा ग्रामसभा गांवांत घेतिल्ल्या मोबायल टावरा वयल्यान तापली। कुर्डुवाडा टोंका खंडोळा घेतिल्लो मोबायल टावर बेगिना काडून उडोवचो अशी थळाव्यांची मागणी आसा। त्या भायर विविध विशयांचेर पंचायतीन चर्चा जाली। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। वेंकटेश गोलम नावान सांगता नानूच पॅड येतात नाही मनशाक काय लागू जायना म्हणून तो नानू पॅड देतात मनशाक त्याक लागू जायना ते तुमचे आम्ही विदाउट आमचे असे शिवाय का त्याचं काय करू शकते ना ते म्हणा सेटअप केलं विदाउट एनओसी सेटअप पहिले केलं ना रे पहिले पहिले आम्ही स्पेशल गेले पहिले सेटअप केलं रोड कंपेअर टावर नाव अरे किने असो सरपंच कोणाक हानिकारक ना टावर हानिकारक हानिकारक असा आम्ही गावात नाका तू रावता मळवड्यात तू फाल्यां काय दिवं शकता आनी कोण रावता आनी खंय आमचे लोक पळय खंय आहा तेंच्यांनी थंय नाका म्हणून सायनी मारलेले आसा लोकांचो काय ना नेटा शिवाय कांयच जायचें ना पयलीं लोकांक फोंड्या वयचें पडटालें आतां फोंड्या वचपाचें ना सगळे पंचायतींनी आसा सगळे डॉक्युमेंट बर्थ म्हण ओबीसी म्हण रेजिडेंट म्हण कितें दिवपाचें आहा पळय तितले पंचायतीन दिवचें पडटा तेचे तुम्ही आपापले कितें मान्य हें आसा तें तुमी माना बऱ्यापैकी बरो ग्राउंड आम्ही तुमकां तेको दिता आम्ही तुमकां सहकार्य करता मात आमच्याकडे पैसे मोडपाक ना तरी सुद्धा जर एका युवक भुरग्याक माझ्या पेन्शनाचो 1000 रुपया दिवपाक जाय केन्ना हाका जामा तर माझी तयारी आसा पण सरकार दरबारी प्रयत्न करून या भुरग्यांक एक मोठो ग्राउंड दिवचो आणि तेंच्यो संस्था रजिस्टर करून तांकां बरो मार्गदर्शन दितलो तूं बरे तेंचे फ्युचर फुडें हाडटलो तूं अशें मागून हांव म्हाजो प्रश्न सोंपयता Kuduwada Khandora and steps taken by village Panchayat Khandora for removal of said illegal mobile tower. तसो ताचो अर्ज आसा